जेरेमाया प्रवादेच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्परा, तुवें म्हाका सगळें दाखोवन दिलें, म्हाका सगळें गमून आयलें. तेन्ना सर्वेस्परा, तांच्यो मान्न्यो पळोवंक तुवें म्हजे दोळे उगडले. पूण हांव जाल्यार मारूंक व्हरतात तसले विस्वासी मेंढऱ्या सारको जालो. म्हजो घात घेवपाक कितें येवजितात तें हांव नकळो जालो. जीव आसतनाच झाड कातरून उडोवया. जिव्या मनशाचे पृथ्वीवेलो ताका उमटून काडुया. ताच्या नांवाचो पर्यान आनीक उगडास उरचोच न्हय, असली तांची गुपीत कल्पना. पूण तूं सर्वेस्परा, न्यायनितीन मुनसुबी करताय. काळजा मनाचो तूं ठाव घेताय. तर ह्या लोकांचो सूद घेतलोय तो म्हाका पळोवन दी, कित्याक हांव म्हजें सगळें तुज्या हातांत सोडलां. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येतां. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येतां. म्हज्या पाटीक लागलोल्यांच्या हातांतलो म्हाका वाटाय, म्हाका निबार. नाजाल्यार शिवा भाशेन कोणूय म्हाका ओडून व्हरतलो आनी म्हजे कुडक्यान कुडके करतलो. तेन्ना कोण म्हाका सोडयतलो? जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येतां. काळजान हांव प्रमाणीक आनी निरपराधी. म्हाका फावो तो निवाडो दी सर्वेस्परा. तूं मनाचो आनी काळजाचो ठाव घेताय. तर पातक्यांच्या नोश्ट्यापणाचो नाश कर आनी प्रमाणीक मनशाक थीर करून दवर. नितीवंत देवा. जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येतां. देव म्हजो दाळ, तो म्हजी राखण करता. प्रमाणीक काळजाच्यांक तो सांबाळटा. म्हजो देव म्हणल्यार नितीवंत मनसुबीदार. रोखडोच ताचो राग चडना. सगळ्या वेळार तो भेंड दाखयता. जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येतां. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. जुवां पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू उलयतालो तें आयकून कांय जाणांनी म्हणलें, खरेंच हो एक प्रवादी. दुसऱ्यांनी म्हणलें, होच तो अभिशिक्त. पूण हेरांनी म्हणलें, अभिशिक्त गालिल्यांतलो येवंक शकता. अभिशिक्त दाविदाचे संस्थेंतलो आनी दाविदाच्या बेतलेहेम नोंगरांतलो येतलो म्हूण पवित्र पुस्तक ना. अशी तांचे विशीं लोकां मदें फूट पडली. कांय जाण ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणानूच ताचेर हात घालूंक ना. तेन्ना चौकीदार, परम याज्ञीक आनी फारिजेव सुरशींक परतून गेले. हांणी ताका म्हणलें, तुमी ताका कित्याक धरूंक हाडूंक ना? चौकीदारांनी म्हणलें, हो मनीस उलयता ते भाशेन कदींच कोण उलोवंक ना. फारिजेवांनी ताका जबाब दिलो, तुमी फसवल्यात कितें? वडिलांतल्या आनी फारिजेवांतल्या कोणेय तरी ताचेर विस्वास दवरलो म्हूण आसा? पूण हो लोक शास्त्राची ओळख नासलोलो, पाड पडलोलो. तांचे मदें निकोदेम आसलो, जेजूशी आदीं आयलोलो. ताणें तांकां म्हणलें, एका मनशाचें पळयना आयकलना बगोर आनी तो कितें करता ताची ओळख घेतल्या शिवाय आमचें शास्त्र ताची मनशुबी करता जायत. ताणें म्हणलें, तुमी बी गालेकार, चवकशी करून पळय आनी तुका कळोन येतलें की एकलोय प्रवादी गालिल्यांतलो उपजो ना. ते आपले घरा परतले.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ ताका उमटून काडुया. नियाळाक आदार. आयच्या पयल्या वाचपांत जेरेमियास प्रवादी देवाक सांगता, बापा, लोक म्हजो जीव काडूंक सोदतात आनी सर्वेस्पोर तांचे सोवें कितें करतलो हे वाचपान जेरेमियासाक कळयता. आमी आमच्या जिवितांत कोणूय जेजूची बरी खबर पुरगोटीत जाल्यार खंयचे पदवेन करता तें आमकां जाणा जावंक जाय. कोणूय आमचे वाड्यांत व गांवांत कितें बरें करता व देवाक परगोडटा जाल्यार आमी म्हणटा, म्हाका देवशास्त्राची सगळी ओळख आसा. तुमी नेणार गरीब, तुमकां कांयच खबर ना. अशें करून आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी भाव भयणाक जिवेशी मारता. पूण देव सगळ्यांची काळजां मनां वळखता. हें आमी विसरचें न्हय. सगल्यांक आपल्या कोरण्या प्रमाणे देव इनाम दितलो. तशेंच आयचे शुभ वर्तमानांत लोक जेजूक एक प्रवादी, क्रिस्त आनी हो मनीस उलयला तशें कोणूच उलोवंक ना, कित्याक मुखेल याजनीक आनी फारिजेव ताका ह्या संवसारांतलो उमटून काडूंक सोदताले, पूण तांच्यान तेन्ना कांयच करूंक जावंक ना. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, आमच्या मनांत काळजांत वायट आसा तें मागण्यांतल्यान उमटून काड म्हूण देवा लागीं मागुया.